रस्तो मातसो ब्लॉक करनाकात मातसो हे फाटल्या दिवशी इकडे जागो आसा बरें ही सायडीन नमस्कार. आम्ही बेळा दिसलेले आमचे भुरगे आयज रस्तेत आमी पळोवपाक गेल्ले की कितें चल्लां तें हो तेंचो 13वा दीस चालू आसा. ते आमी गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदता की तेंचो कितें इश्यू आसा तो बेगींतल्या बेगीन सॉल्व करपाक जायो. आनी आमी मेळावलीकार आयज येयल्या पळय तशेंच आनी उलोवप करतकच परत येतले आनी अशें आमचे सगळ्यांक आमी सांगून दवरला ते आनी येवपाक ते रेडी आसा. आयज येवपाक रेडी आसले. आमी एक कोविडा खातीर तांकां नाका म्हणून सांगलें आनी जेन्ना आमी ते आपयतले पळय तेन्ना आमी येतले आनी सगळे मेळावली येतले आमी हांगासर गव्हर्मेंटाक आनी ह्या आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाक आमी रिक्वेस्ट करता की तेंचो इश्यू बेगींतल्या बेगीन सॉल्व करपाक जायो. आनी हेज्या फुडें आमी आसतलेच आनी आज येयल्या तशेंच आनी खूब जाण आमच्या वांगडा येवपाक सोदताले. तांकां आमी सद्या नाका म्हणून सांगलें आमी कोविडाचें हें करपा खातीर आनी हें केलें. अशेंच आतां आमी सद्या आनी सपोर्ट दिवपाक येयला आनी आमचो 70चो फूल सपोर्ट येवंक शकता आमचो. ते बेगींतल्या बेगीन तुमी सॉल्व करा. सगळ्यांक पयलीं हांव देव बरें करूं म्हणटा अनिलाक जे ऑल द वे फ्रॉम 70च्यान आयल्या आनी खरेंच मनाक खुशी जाली की आज गोंयकारांनी नीज गोंयकारांनी आनी आमचे 70चे भाव हेंच्यांनी आमकां पूर्ण पाठिंबो दिलो म्हणून हांव खरेंच तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचे सगळे 70कारांक देव बरें करूं म्हणटा. समज हो आमचो इश्यू जर रिजॉल्व जायना अवश्य आमी उलो मारतले. तुमी जे आसा तुमची हे शक्ती ती तुमी आमकां हेल्प करचो हे हांव तुमचे कडेन मागता. आयज खरें मनांतल्यान खूब बरें दिसलें की आयज गोंयकारांक गोंयकार खंय ना खंय तरी गोंयकार म्हणून पाठिंबो दिता. हेजें उदाहरण तुमी पळयात. ह्या गव्हर्मेंटाक आयज खंयच पडोन गेल्लें ना. आयज 13 दीस जाले. आज 13 दीस जाले गव्हर्मेंटाक खंयच पडोन गेल्लें ना बारीक लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक. आज एक मेळावली 70 येयले फाल्यां सगळे गोंयकार उठ्ठले तेन्ना तुमची कशी फुट्टा पळय ती तुमी पळयत रावात. सो हांव रिक्वेस्ट करता आनी एकदां गव्हर्मेंटाक जो पर्यंत सगळे गोंयकार एक जाता तो पर्यंत रावू नाकात. बेगींतल्या बेगीन हो प्रॉब्लेम सॉल्व करात. तशेंच आयज आमकां तुमी रस्त्यार दवरलात काल आनी आयज परमिशनाक गेल्ले परमिशन तुमी आमकां डिनाय केलें. परमिशनाक काल 9 पर्यंत आमकां दवरले तुमी दिता करून. कितें चल्लां ह्यो खुर्च्यो मांडून दवरल्या. कोण येवपाक आसा खुर्च्यांचेर बसपाक? त्या चिंतात मातशें तरी चिंतात. सारकेंच हुकूमशाही करनाकात. गोंयकार तुमकां दाखोवन दितले येता ते इलेक्शनाक. ही हुकूमशाही करता पळय तुमी हे येता त्या विधानसभेक तुमची हुकूमशाही कशी आहा पळय आनी कितें आसा पळय हे गोंयकार तुमकां दाखोवन दितले. हांव खरेंच पुन्हा एकदां सगळे गोंयभर लोकांक उलो मारता आमकां सपोर्ट करात. कित्याक हे आतां न्हू जाल्यार केन्नाच न्हू. फाल्यां सकाळी आयज हे मायग्रंट येयल्यात हे आमचे हितुल्ले जे बिहार UP जे लोक येतात येयल्या तेंचेर विश्वास धरनाकात. आमच्या गोंयकारांक भंय हितून फुडें पिढी आमची कितें जायत कितें करीत जशें UP बिहाराक जाता तें जायत काय म्हणून खंय तरी एक भंय दिसता. खंय तरी एक क्वेश्चन मार्क आसा. हे गव्हर्मेंटाक अजून कळना आनी हांकां पडलेलें ना गव्हर्मेंट. तांकां फक्त जाय की पयसो आपल्या बोल्सान पावलो म्हणून तुमी झक मारात.
फक्त तांकां वोट बँक जाय, वोट मारात आणि मारात. दुसरे फावट हांव तुमकां सांगता, जेन्ना जेन्ना हे पॉलिटिशियन, हे बीजेपीचे मोस्टली पॉलिटिशियन तुमच्या घरा कडेन येतले वोट मागपाक, खरें काल सांगला थंय आमचे महिलान सांगला की हाका खोट मारून भायर घालपाक, ते खोट मारून भायर घालपाक कापासतात दवरात तुम्ही. सो हांव इतलेंच मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन की युनायटेड आमी एकूच प्लॅटफॉर्मार येवन हे गव्हर्मेंटाचो कितें आमचे अत्याचार चालू आसा, आयज पळयात तुम्ही जाग्यार जाग्यार आंदोलनां चालू आहात. कित्याक? हेंचे कडेन सॉल्व जायना, हेंचे कडेन सगळें जाता, पूण कितें तेमा घेवन बसल्यात आनी फक्त हांकां मस्ती मारल्या हांकां फक्त पयशांची मस्ती मारल्या. सो हांव चड उलयना, इतलेंच सांगता, आमच्या बाबाक देव बरें करूं म्हणटा आणि तुमचो सपोर्ट हो आमकां सदांच लागतलो, सगळ्या गोंयकारांचो सपोर्ट लागतलो, इतलेंच सांगता आणि देव बरें करूं म्हणटा. माझ्या गोंयच्या सगळ्या भावांक नमस्कार. आयज 13वो दीस. खऱ्यांनीच लज दिसता आयज हांगासर येवन रावपाक. गोंय हे खूब ल्हान, सगळे जाणा जाणा, ऑल ओवर द वर्ल्ड जाणा की गोवा इज व्हेरी स्मॉल. आणि ह्या ल्हानशा राज्याक आमचो जो सरकार आसा ते एक नीट तरेन चलोवपाक पावलो ना. सरकार फेल जालो. हांव स्पेशली आमच्या टॅक्सी युनियनच्या मेलालुमच्या जे टीम येयलेले आसा तेंचे कडेन आनी सबंद गोंयभरच्या जितलेय असोसिएशन्स आसात, जितलेय एकठांय युनायटेड जो ग्रुप्स आसात, तांचे कडेन हात जोडून विनंती करता की आयज जे आमकां जाला ते तुमकांय फाल्यां जावं शकता. आणि जावपाक आमी ते दिवपाचे ना, इतलो वगत रावपाचे ना. सो सगळे मेळून युनायटेड रावन आमी एक टीम करया आणि जी सत्तेची लढाई आसा तेका आमी जिखोनूच हाडुया. आणि येता त्या फ्युचराक, येता त्या इलेक्शनाक बाबानो, जे आमच्या गोंय राज्याचे मिनिस्टर्स आसात, जे इलेक्टेड मिनिस्टर्स आसात, MLAs आसात, मातशे कान ओपन करून आयकात. जी परिस्थिती तुम्ही आमकां ह्या गोर गरीब लोकांक जो दिलेला आसा, जो दाखयल्लो आसा, रस्त्यार उबे रावलेले आसा, इवन आमचे जे फंडामेंटल रायट आसा आमकां ते आझाद मैदानाचेर उबे रावन थंयसर आमचे कितें मनाचें आसा ते सरकाराक सांगपाक, तो हक्क सुद्धा तुम्ही घेतलेलो आसा. आणि तुम्ही चिंतू नाका की येता त्या इलेक्शनाक तुम्ही प्रचाराचे तर सोडूनच घालात. प्रचार आनी तो घेवन बसनाकात की आमी प्रचार करतले, ओ 2-2 हजार टेबला पोंच्यान ओ दारान रातचे वचोन काळोखान दितले. नो, गोंयची जनता पिशी न्हू, गोंयची जनता पिशी न्हू. हे आता येता त्या इलेक्शनाक तुमकां तुमचो जागो दाखयतले. आणि वेळ ना आणि टाइम ना. जे मुघलान राज केल्ले, ब्रिटिशांनी राज केल्ले, पोर्चुगेजांनी राज केल्ले, भायल्याच्या कंट्रीनी आमचे राज्य केल्ले, आता ते राज 3 जाणां आसात, मुघल्स, ब्रिटिश आणि पोर्चुगेज. तेच राज आता परत हांगा करतात. ते 3 कोण ते तुमकां कळटले, नांवूय सांगपाची गरज ना. ल्हान ल्हान भुरगीं सुद्धा सांगतले की आमचे राज्यान कितें चल्लेलें आसा आनी कोण ती हुकुमशाही आणि दादागिरी करता ते. याचे फुडें तुमकां आनी स्पेस, तुमकां जागो ना. आणि जे ह्या लोकांक तुम्ही ह्या वतान कळकळूंक आमच्या सारखे ती मेहनत, आमचे ते घाम तुम्ही जे पिळून काढतात, त्यांची सजा तुमकां येता ते थोड्या दिसांनी मेळटले. सो गोंयभरच्या आमच्या लोकांकडे हात जोडून मागता की आमकां येवन तुम्ही सपोर्ट करचे. धन्यवाद. भुरग्यांक गावतली ही सजा. तांकां गांवांना मिनिस्टर तेंच्या आवय बापाय त्या भुरग्यांक गावतली. कितें जायत तें सांगूंक जाय. परमिशन कंटिन्यू दियत ना न्ही, जाल्यार तुमकां नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन कितें आसतलो? आमी हांगाच आसतले, आमी हांगाच चालूच आसत. परमिशन दी चालूच आसता. अथवा ना दी, हो जागो तरी आमी दवरतले. फाल्यां सकाळीं ह्या जाग्याचेर पासून आमकां तेंच्यांनी कितें केलें जाल्यार जेल बरो आंदोलन करपाची कापासतात दवरल्या. येस. आनी आमी पयलीं सांगलेलें
समज जर तुमकां व्हरपाचें आसा मारपाचें आसा जावं कितें करपाचें आसा अवश्य तुमी करात. जाल्यार आमी काल पासून तांकां सांगला एकट्याक हात धरात आनी घेवन वचात म्हणून. फाटली सगळी जनता आसा ती फाटोफाट तुमच्या हितून तुमकां व्हरोन बशीन जावं हितून तितून बसोवपाची गरज ना. फक्त एकल्याचो हात धरात आनी व्हरात इतलेंच सांगलां. पण आमी जे हांगा आसा पळय आमी हांगाच आसतले. आमी कितें आमी टॅक्सी चलयता आमी रस्त्यार टॅक्सी चलयता न्हू म्हणून ते आमी तेंच्यांनी आमकां रस्त्यात दवरल्या काय हें दिसता म्हाका. फाल्यां आयज आमी ह्या रस्त्यार पडला रस्त्यार आहा पडोंक ना पूण आसा. पूण फाल्यां सकाळी ते रस्त्यार येतले आनी ते रस्त्यात पडटले. आनी ह्यो टॅक्सीकारांचे जे हाय आहा पळय एकट्या टॅक्सीकारांचे जे हे आसा पळय हे श्राप लागतले. 100 जाणां भितर एकट्याचो तरी श्राप लागतलो हांकां. पळयात तुमी. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Scrap करा रे scrap करा. गोवा बाहेर scrap करा. Scrap करा रे scrap करा. गोवा बाहेर scrap करा. Scrap करा रे scrap करा. गोवा बाहेर scrap करा. आमका नका. गोवा बाहेर आमका नका. जिंकतले रे जिंकतले. टॅक्सीवाले जिंकतले. जिंकतले रे जिंकतले. टॅक्सीवाले जिंकतले. सोडचेना रे सोडचेना. जिंकले बघा सोडचेना. सोडचेना रे सोडचेना. जिंकले बघा सोडचेना. We want justice. We want justice. We want justice. यो बरे गुड. थँक यू. पोट बंद कर. जा रे, बरे गेला.